एमपीटीचे फिशिंग जेटी आणि एक्सपान्शनाचेर EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सारखे करूंक नाशिल्ल्यान दुसरे फावट जनसुनावणी फुडें धुकल्ल्या म्हूण एक्टिविस्टांनी एमपीटीचो चीफ इंजिनियर मॅथ्यूजा आड वास्को पुलिसांकडे कागाळ केल्या. पर्यावरण राखण कायद्या खाला ताचेर FIR करचो म्हूण एक्टिविस्ट मागतात. 5 ऑक्टोबराक एमपीटीची जनसुनावणी जावची आशिल्ली. मुरगांवां एमपीटीचे जेटी आनी एक्सपान्शनाचो परत इशू प्रकल्पाचे फुडले जनसुनावणे वेल्यानूच इशू जाला. गोंयचे रापणकारांचो एकवट बायणा रापणकार फिशिंग कॅनो ओनर्स सोसायटी आनी ओल्ड क्रॉस फिशिंग कॅनो ओनर्स सहकारी सोसायटी एमपीटी आड पुलिसां कडेन पावला. EIA ड्राफ्ट सारको केल्लो ना म्हूण एक्टिविस्टांनी प्रकरण वास्को पुलिसां मेरेन व्हेला. आयज सेकंड टाइम पब्लीक हियरिंग पोस्टपोन जाला कित्याक तुजो EIA सारको ना म्हणून. हे सिरियस ऑफेन्स आसा कित्याक हेजे आयज मिसइन्फॉर्मेशना लागून आयज 10 किलोमीटर रेडियस रायट फ्रॉम पेंजीम टू वेलसांव लोकांक त्रास जावपाचे आसा. 10,000 फिशरमॅन आयज डिस्प्लेस जावपाचे आसा. एदी व्हडली PIL जेटी जे हजार्डस कार्गो जो थ्रेट टू वास्को पीपल इतले हजार्डस कार्गो करिनासतना हे फॅक्ट्स तेंच्यांनी लिपयलेले आसा. TORचेर एगेन्स्ट हो EIA केलेलो आसा. CRZ हायटाईड डिमार्केशन जो आला वो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन डिमार्केशन केला रादर गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन. सो वी आर आस्किंग that offence has to be registered under the Environmental Protection Act section 15 and 167 of the IPC. We are demanding both the police station, that is the Vasco and the Murumgaon, to immediately lodge an FIR against her and take necessary action as per law. PIN FIR केलो ना जाल्यार वेल्या अधिकाऱ्या मेरेन वचपाची एक्टिविस्टांची तयारी. In case the PI doesn't take appropriate action, then we will approach the higher authorities and demand that FIR be registered, because the government servants should not take their duty as and do the bidding for corporates as is being done in this case, and in a haphazard manner without following the due process of law. The reports are being prepared, which is a violation of all the acts. Coal handling illegal केलें. दुसरें ड्रेजिंग मेन ड्रेजिंग इशू इल्लीगल केले. तिसरें ऑयल पोल्यूशन उदकान चुल्यार नुस्त्याक मोत्ता पोल्यूशनाचेर. वुडन चिप्स पोल्यूशन इतलें पोल्यूशन जालां आसतना आयज पासून कोणूच कांय गव्हर्मेंट जावं कोणूच कांय एक्शन घेयना. सो आमी निचोय केला एक चीफ इंजिनियराचेर FIR करपाची आनी हेजेर तरी कितें तरी एक्शन जावचें म्हूण आमचें मागणें. जन सुनावणीची भौशीक नोटीस सगळ्या मेरेन सारकी पावंक ना म्हूण आदी इशू जाल्लो. आतां EIA नोटिफिकेशनाचे ड्राफ्टाचो इशू. जन सुनावणेक कितें जातलें ताचें एमपीटीक आदींच शिनाल. फाटले फावट बर्स एक्सपान्शनाची जन सुनावणी कितले दिसूच लामिल्ली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सोमारा जाल्ले नॉर्थ इस्टा आड गेमीन FC गोवाच्या खेळान पोरू भशेन स्पॅनिश प्लेयर दिसलो ना अशें भारताचो आदलो फॉरवर्ड फ्रांसीस डिसोजाक दिसता. प्रुडंटाच्या खासा पोस्ट मॅच एनालिसीस कार्यावळीन सोमारचे FC गोवाच्या मॅचीचेर फ्रांसिसान आपले एनालिसीस उलोवन दाखयले. I think the way they started the last season was not the way they started this year. I mean, the start was very slow. And obviously, they have missed Edu and Brendan in their team. I haven't seen the Spanish flavor in the match yesterday, which they displayed in the earlier competition. I think that was missing. Perhaps Manuel Lanzarote, who has moved elsewhere, was missed, and he was key to that Spanish flavor last season. Yeah, you had two players like Lanzarote and Brendan holding on to the ball, allowing the ball to be played around, players to interchange positions, holding the ball for a longer period of time. So that was really missing, because I think they used to give the ball away quicker than what they did by maintaining the possession of the ball. Right. I mean, that was really missing, and I think credit also goes to a certain extent to Northeast, who are able to dominate a little bit in the midfield in the second half, and then get an edge over their rivals, except for the last 10 minutes or 15 minutes when FC Goa came into itself after the substitutions and reinforcement by Lobera.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.